नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळय आयच्यो मुखेल खबरो. देशातल्या दोतोर आणि भलायकी कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षे संदर्भात उपाय सुचोवपा खातीर सर्वोच्च न्यायालयान राष्ट्रीय कृती दळाची केल्या स्थापणूक. कृती दळाक 3 सप्तकां भितर अंतरीम अहवाल दिवपाचो दिला आदेश. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि मलेशियाचे प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम हांचे मदीं जाली द्विपक्षीय भासाभास. पर्यटन, संस्कृती, डिजिटल तंत्रज्ञान आदी विशयांचेर जाल्यो कबलाती. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां सावन पोलंड आनी युक्रेनाच्या भेटेर वतले. 3 दिसां खातीर 45 वर्सां उपरांत भारतीय प्रधानमंत्री दितात पोलंडाक भेट. यूपीएससी नोकर भरती संबंधान लॅटरल एंट्री विशीं दिल्ली जाहिरात रद्द करपाचो सरकारान दिलो आदेश. गोंय रानां महामंडळ आनी गोंय पर्यटन खात्यान दूधसागर ट्रेकिंगाचेर बुकींग करपा खातीर काल सावन एक वेबसायट लायली चालीक. आता खबरो विस्तारान. देशातल्या दोतोर आणि भलायकी कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षे संदर्भात उपाय सुचोवपा खातीर सर्वोच्च न्यायालयान राष्ट्रीय कृती दळाची स्थापणूक केल्या. या राष्ट्रीय कृती दळांत 14 वांगडी आसतले. ह्या कृती दळाक 3 सप्तकां भितर अंतरीम अहवाल आणि 2 म्हयन्यां भितर निमणो अहवाल सादर करपाचे आदेश सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड हांच्या अध्यक्षतेखालच्या खंडपीठान आयज दिलो. ह्या कृती दळान देशभरातल्या दोतोरांचो आस्पाव आसा आनी भलायकी कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेविशीं कितें करूं येता हाचेर हे दळ सल्लो दितलो. कोलकाता दोतोर बलात्कार आणि हत्या प्रकरणात सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि भलायकी कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेविशीं चिंता उक्तायल्या. या प्रकरणात केंद्रीय गुन्यांव अन्वेषण संस्थेन केल्ल्या तपासाचो अहवाल 22 ऑगस्ट मेरेन सादर करपाचो आदेश न्यायालयान दिला. हत्येक आत्महत्या थारावपाचो यत्न केल्लो. महाविद्यालयाच्या प्राचार्यान एफआयआर कित्याक दर्ज करूंक ना अशे प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयान विचारले. खेरीज पिडीतेची वळख भौशीक करप हे धक्कादायक आशिल्ल्याचे न्यायालयान म्हळां. कोलकात्यान घडिल्ली दोतोर बायल मनशेची हत्या ही लज्जास्पद गजाल आसा. राज्य सरकाराचो वेव्हार हो चिंताजनक आसा अशें केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी सांगलें. हॉस्पिटल में हुआ, इसको कितना भी कठोर शब्द में निंदा किया जाए, भर्त्सना किया जाए, ये कम पड़ती है. जो क्षति हुई है, उस परिवार को जो क्षति हुई है, समूचा समाज को जिस प्रकार से आघात हुई है, विशेष करके हम 21वीं सदी में महिलाओं को कैसे दिखते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं और सरकारें उसके प्रति कैसे संवेदनशील होती है, यहाँ की स्थानीय सरकार की जो रवैया रहा है, ये बहुत ही चिंताजनक विषय है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज मलेशियाचे प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम हांचे राष्ट्रपती भवनांत औपचारीक स्वागत केले. उपरांत मलेशियाच्या प्रधानमंत्र्यांनी राजघाटाचेर वचून राष्ट्रपिता महात्मा गांधीक आर्गां ओंपली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि मलेशियाचे प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम हांचे कडेन भासाभास जाल्या उपरांत कबलातीच्यो सयो जाल्यो. हातूंत पर्यटन, संस्कृती, डिजिटल तंत्रज्ञान अशा खुबशा वाठारांचो आस्पाव आसा. उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उलयतना सांगले की मलेशिया आणि भारत हांच्या मदले संबंध आनीक घटमूट जातले तशेंच वेपारान वाड जातली. भारत और मलेशिया के बीच एनहेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का 1 दशक पूरा हो रहा है और पिछले 2 सालों में प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के सहयोग से हमारी पार्टनरशिप में एक नई गति और ऊर्जा आई है. आज हमने आपसी सहयोग के सभी क्षेत्रों पर व्यापक रूप से चर्चा की. हमने देखा कि हमारे द्विपक्षीय व्यापार में निरंतर प्रगति हो रही है. अब हमारा व्यापार रुपये और रिंगिट में भी हो रहा है. गत वर्ष में मलेशिया से भारत में $5 बिलियन के निवेश पर काम हुआ है. आज हमने निर्णय लिया है कि हमारी साझेदारी को
कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट किया जाएगा। मलेशियाचे प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम हांणी सांगले की दोनूय देशांमधले संबंध घटमूट करपा खातीर ही आपली भेट म्हत्वाची आसा. As the Prime Minister has rightly put, digital investments and trade in construction and modern agriculture, education, research, in all fields, including military collaboration in terms of joint operations to safeguard our borders, and we look forward to that further enhanced relations. So may I firstly thank you, Prime Minister, and the Indian government for the splendid hospitality accorded to us and the delegation, and more so to consider Malaysia a great and true friend. And I must give you this assurance that it is reciprocal, and we will reinvigorate this sort of working relations in all fields. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज राष्ट्रपती भवनात राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2023 भेटयले. हे पुरस्कार भूविज्ञान क्षेत्रांत सगळ्यांत प्रतिष्ठीत पुरस्कारांपैकी एक आसा. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी ह्या वेळार सांगले की 2047 मेरेन राष्ट्र विकसीत जातले जाल्यार खनिज उत्पादनांत आत्मनिर्भरता प्राप्त करप खूब गरजेचें आसा. खनिज क्षेत्र के विकास के लिए अनेक सराहनीय प्रयास किए जा रहा है. मुझे बताया गया है कि खान मंत्रालय ने नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी पोर्टल की शुरुआत की गई, जो देश भर से जियो साइंटिफिक डेटा को समेकित करता है. ये सराहनीय है कि जीएसआई खनिज अन्वेषण की नई टेक्निक खोजने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे उभरती टेक्नोलॉजीज का उपयोग कर रहा है. ऐसे अनेक कदम खनिज संसाधन की खोज और खनन में सहायता कर रहे हैं, जिससे हम अपने प्राकृतिक संपदा को बेहतर ढंग से समझने और उसका उचित उपयोग करने में सक्षम हो पाएंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां सावन पोलंड आनी युक्रेनाच्या 3 दिसांच्या भेटेर वतले. नवी दिल्लींत काल जाल्ल्या पत्रकार परिशदेंत परराष्ट्र वेव्हार मंत्रालयाचे सचिव तन्मय लाला हांणी ही माहिती दिली. 45 वर्सां उपरांत भारतीय प्रधानमंत्री पोलंडाक भेट दितना देखून ही भेट म्हत्वाची आसा अशें मंत्रालयान म्हळां. प्रधानमंत्री मोदी पोलंडाचे प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क हांच्या वांगडा संवाद साधतले. तशेंच राष्ट्राध्यक्ष आंद्रे डुडा हांचे कडेन भासाभास करतले. 23 ऑगस्टाक ते युक्रेनाक भेट दितले. युक्रेनाचे राष्ट्राध्यक्ष व्होलोदिमीर झेलेन्स्की हांच्या आमंत्रणावेल्यान ते युक्रेनाक भेट दितात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलंडाक भेट दितात हे विशीं पोलंडांतल्या भारतीयां मदीं उमेदीचें वातावरण पातावळा. हाचेर कांय भारतीयांनी आपली प्रतिक्रिया उक्तायली. इंडियन हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं. सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा जो इंडियन डायस्पोरा है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश है, क्योंकि फाइनली पीएम मोदी ने लास्ट 10 सालों में बहुत सारे देशों के दौरे किए और फाइनली वो पोलैंड आ रहे हैं. तो यहाँ पे तो पूरे पोलैंड में सिर्फ वॉर्सो ही नहीं, सभी इंडियंस जो है काफी खुश है, काफी एक्साइटेड है. मैं अपने कितने दोस्तों को जानता हूँ, वो भले स्टूडेंट हो, बिजनेस ओनर्स हो या कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, वो अलग अलग शहरों से टिकट बुक करके वॉर्सो पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं. तो एक अलग तरीके का ऊर्जा का संचार जो हमको लोगों में दिख रहा है, लोग खुश हैं. और इस तरीके का एक्साइटमेंट मैंने इंडियन डायस्पोरा में पहले तो पोलैंड में तक तो नहीं देखा. पोलैंड यहाँ से आज से 7 साल पहले आया था एज अ स्टूडेंट, बैचलर्स इन बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स. पढ़ाई खत्म करने के बाद मैंने खुद का यहाँ पे बिजनेस जो है सेटअप किया है. एक लाउंज रेस्टोरेंट चेन में बनाना चाहता हूँ. अभी सिर्फ फिलहाल एक ही है, पर साइड पे और कुछ भी हम लोग कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मिस्टर जे सिंह, जो कि यहाँ के इंडियन पोलिश कॉमर्स चेम्बर्स के प्रेसिडेंट है. और उनके द्वारा काफ़ी एक्साइटमेंट है नरेंद्र मोदी जी के जो आने वाले हैं, क्योंकि 40 साल में यहाँ पोलैंड में कोई भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर आया नहीं है पिछले 40 साल से. तो हम काफ़ी एक्साइटेड हैं. 45 इयर्स के बाद कोई इंडियन डिप्लोमेट लाइक प्राइम मिनिस्टर के लेवल का जो आ रहा है. लाइक लास्ट टाइम
मेरे हिसाब से मोरारजी देसाई आए थे 1979 में यहाँ पे, और उसके बाद ये पीएम नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। सो ये एक्साइटमेंट तो बहुत है। जैसे वो आएंगे तो इम्पैक्ट तो होगा ही, लाइक ट्रेड्स तो बढ़ने ही वाले हैं, लाइक इनफ्लो भी बढ़ेगा स्टूडेंट्स का। गोवा असोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर हांणी मागण्यो करपी पत्र भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांचे कडेन सुपूर्द केले। हातूंत सीसीटीव्ही वाडोवपाच्यो, ब्लड बँक, सबवे सारकिल्ल्या जाग्यांनी लायटी सारक्यो करप, हॉस्टेल साधन सुविधा, विजिटर पास ह्या सारकिल्ल्या मागण्यांचो तातूंत आस्पाव आसा। ह्यो मागण्यो मुख्यमंत्र्या मेरेन पावोवपाचे आनी बायलां डॉक्टरांच्या सुरक्षेची जतनाय घेवपाचें आश्वासन भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिलें। Us here with the Dean, Dr. Bandekar, myself, and the government of Goa, we are totally with the Guard Association. They have given us a list of several issues pertaining to the type of security that is required. Doctor relationship officers, so one of the doctors will be identified in the next 2 days. Apart from that, त्यांचे security and CCTV सगळीकडे जे लागता आणि त्याच बरोबर जे कितें तांकां दिसता की जाय they have identified, guard has already identified. I am going to be putting this, writing to them and giving them an official commitment that we will be putting this up to the Chief Minister and then also to the Cabinet for discussion. So that these issues which they are all basic issues, there nothing much is required here. But wherever they require, the lady doctor safety is prime for the state of Goa. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दोतोरांच्यो मागण्यो पुराय करपाचें आश्वासन दिल्या उपरांत निवासी डॉक्टरांनी आंदोलन फाटीं घेवपाचो निर्णय घेतलो। श्री दत्त पद्मनाभ पीठ सद्गुरू ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामीजींच्या दिव्य अधिष्ठाना सकल श्री क्षेत्र तपोभूमी पीठाचेर काल सोमारा सकाळी 10 वरांचेर श्रावणी उत्सव व्हडा उमेदीन संपन्न जालो। ह्या कार्यावळीक गोंय राज्याचे पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, आमदार दाजी साळकार, आमदार उल्हास सुयेकार, माजी उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकार, माजी मंत्री पांडुरंग मडकेकार, आदले आमदार वासुदेव गांवकर, उद्योजक राजेश तारकर, अखिल भारतीय जैन समाजाचे अध्यक्ष मणिंद्र जैन तशेंच हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। ह्या कार्यावळीत यज्ञोपवीत धारण, उत्सर्जन, उपकर्म, सद्गुरू पूजन, ऋषी पूजन, तर्पण, हवन, मोक्तिकास्नान, यमप्रार्थना, गोपूजन, रक्षाबंधन, सद्गुरू पूजन अश्यो वेगवेगळ्यो धार्मीक विधी संपन्न जाल्यो। ह्या वेळार भारत सरकारान हिंदूंच्या संरक्षणा खातीर पावलां उखलपाची गरज आसा अशें सद्गुरू ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामीजीन सांगलें। सांगितलेलं अत्यंत महत्त्वाचं असा, श्रावण म्हणजे श्रवण करणं, गुरूंकडे घेतलेलं ज्ञान परत गुरूंना ऐकवणं या श्रावणी विधीमध्ये श्रवण नक्षत्रावरती श्रावण महिन्यामध्ये होत असतं। पूर्वापार ऋषीमुनींची ही परंपरा आलेली आहे आणि या परंपरेला धरूनच आज तपोभूमीवरती सगळ्या हिंदू धर्मियांसाठी हा श्रावणी विधी आयोजित केला होता। सगळे हिंदू धर्मीय लोक जे आहेत त्यांच्यानी घरोघरी सुताची पुनाव म्हणून नक्की केला असणार, कारण ती सुताची पुनाव म्हणजे श्रावणी। वास्कोचे आमदार दाजी साळकार आणि आमदार उल्हास सुयेकार हांणी ह्या वेळार आपलें मत उक्तायलें। आमी हांगा आसात आनी आतांच परमपूज्य ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामी महाराजांच्या सानिध्यान आनी तांच्या उपस्थितीन आनी तांच्या मार्गदर्शनान आज श्रावणी हो कार्यक्रम आतांच जालो। म्हणजे यज्ञोपवीत धारण आमी सगळ्यांनी केलें आनी हांवूय सौभागी जालो। हाजे पयलीं 3-4 फावटी हांगा म्हाका येवन यज्ञोपवीत धारण करपाची म्हाका संद मेळ्ळी आनी खरोखरच बरें दिसता। आमी हाजेय पयलीं यज्ञोपवीत आमी चेंज करत आसतात, पूण ते चेंज करता आसतना आमी नॉर्मली ती विधी कसली इदी व्हडली आमी फॉलो करना। सो आज हांगा आमकां खुबशें कळून येता की खंयची विधी कित्या खातीर आसता, खंयचे मंत्र कित्या खातीर आसता, तर्पण करता आसतना ऋषीक कशें करप, देवांक कशें करप, आमच्या आत्म्यांक कशें करप, हें सगळें म्हणजे आमकां आमी शिकले जाल्यार आमी आमच्या भुरग्यां पर्यंत पावोवपाक शकतले। सो म्हाका दिसता हाका सगळ्यांनी मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद आज दिला। आज 5,000 वयर लोक हांगा जमले। म्हाका दिसता हे सगळे हिंदू धर्मीय लोक जे आसात तांकां खंय तरी मनानसून दिसता की आमची जी आतां फुडली पिळगी आसा तांकां सपोज स्ट्रॉंग करतले जाल्यार तांकां प्रत्येक गोश्ट आमकां समजावची पडटली। आमचो श्रावणी म्हयनो हो हिंदू धर्माचो पवित्र म्हयनो। ह्या म्हयन्यांत विविध सण आमचे येता आनी आयज रक्षाबंधन, सुता पुनव जावं नारळी पौर्णिमा अशे सण आयज आसा आनी ह्या निमतान आज आमी तपोभुमीचेर हांगासर पळयता की जवळ जवळ 5,000 पेक्षा चड लोक जावं विदेशासून लोक येयल्ले कडेन आसात आनी एक खूब बरें दिसता की आमच्या गोंयान एक अशें एक हांगासर मठ आसा आनी त्या मठा मार्फत
आमचे खुबशे असे बरे असे सांस्कृतिक कार्यक्रम जावं आमच्या देशाचे असे एक आमचे एक पवित्र स्थान अशें हांगासर निर्माण जालां ह्या तपोभुमीचेर आनी हांगासर कितलेशे भक्त आमचे गोंयचे भर सगळ्या पेडण्याच्या पोतान ते काणकोणच्या पोतान भक्त हांगासर येतात. खबरापत्रान आता घेऊ एक ल्हानसो विसो. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग कष्ट पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, अपना चैनल. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर. विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. गोंयच्या ज्या मुस्लीम भावांक हज यात्रेक वचूंक जाय तांणी अर्ज करचे आनी अर्ज करपाची प्रक्रिया सुरू जाल्या अशी माहिती गोंय हज समितीचे अध्यक्ष उर्फान मुल्ला हांणी दिली. गोंयांतल्यान ह्या यात्रेक वचपा खातीर ज्या मनशांक फकत 3,21,000 रुपया दिवचे पडटात आनी हेर राज्याच्या तुळेन ही रक्कम खूब उणी आसा अशें मुल्ला हांणी स्पश्ट केलें. गोंयांतल्यान सरासरी 170 लोक ह्या हज यात्रेक वता. मात हो आंकडो 300चेर पावलो जाल्यार गोंयांतल्यान थेट हज यात्रेक विमानाची वेवस्था करप शक्य आसा अशें मुल्ला हांणी सांगलें. फाटल्या वर्सा 162 जाण हज यात्रेक गेल्ले अशी माहिती तांणी दिली. केंद्र सरकारान हज यात्रेचे नेम शिथील करून मेहरमाचो कलम रद्द केला. ते खातीर आतां बायलांक जाय जाल्यार एकटीच वचूंक मेळटा अशें मुल्ला हांणी सांगलें. सध्या सरकार फकत 30 लाख रुपया अनुदान दिता. हज यात्रेक हो निधी उणो पडटा अशें तांणी सांगलें. ईडीसीचे उपाध्यक्ष संजय सातर्डेकर हांणी कळंतर आनी लाभांश मेळून 5 कोटी 4 लाख रुपयाचो धनादेश मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे कडेन सुपूर्द केलो. 2022 ते 23 वर्साचो हो लाभांश आनी कळंतर आसा. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी ईडीसीक 50 वर्सां पुराय जाल्ल्या खातीर अभिनंदन आनी तांच्या कार्याचें कौतुक केलें. सरकारान लोकसेवा आयोग म्हळ्यार यूपीएससी नोकर भरती संबंधान लॅटरल एंट्री विशीं दिल्ली जायरात रद्द करपाचो आदेश दिलो. हालींच यूपीएससीन केंद्रीय मंत्रालयान 45 संयुक्त सचिव, उपसचिव आनी संचालकांची भरती करपा खातीर एक जायरात उजवाड आयिल्ली. विरोधी पक्षाच्या वांगड्यांनी ह्या जायरातीचेर आक्षेप घेतलो. देखून सरकाराक ही जायरात फाटीं घेवची पडली. हे संबंधान उलयतना म्हायती आनी वितरावण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलें की ह्या जायरातीन आरक्षणाचे प्रावधान नाशिल्ल्यान विरोधी पक्षाच्या वांगड्यांनी आक्षेप घेतलो. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के प्रति प्रतिबद्धता को एक बार फिर बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय के साथ बताया है, दिखाया है. यूपीएससी में लैटरल एंट्री एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट मेथड जो लिया था उसमें रिजर्वेशन के प्रिंसिपल्स लगे, ऐसा निर्णय लिया है. आपने देखा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा सामाजिक न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है. ओबीसी कमीशन जो कि एक बहुत ही साधारण सी बॉडी थी उसको एक संवैधानिक दर्जा दिया. नीट में, मेडिकल एडमिशन्स में, सैनिक स्कूल्स में, नवोदय विद्यालय में, सब में रिजर्वेशन के प्रिंसिपल्स को लगाया. बाबा साहेब अम्बेडकर जी के जो 5 तीर्थ हैं उनको उनका गौरवमय स्थान दिलाया. और आज भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी आदिवासी समाज से आती है, कितने बड़े गौरव की बात है.
बांदोड्या हांगच्या श्री नागेश देवस्थानच्या 7 दिसांच्या वर्सुकी सप्तकाक आयज सुरवात जाली. देवाक गाराणे घालून पूजा करतकच अभंगान सप्तकाची सुरवात जाली. अखंड 24 तास चलपी ह्या सप्तकाक गावातली सगळी भजनी मंडळां वांटो घेतात. तशेंच ह्या सप्तकाक 7 वाड्यावयले 7 चित्ररथ वांटेकार जाता. ह्या सप्तकाक लागून बांदोड्या गांवांत व्हडा उमेदीचें वातावरण पातळटा. ह्या सप्तकाची सांगता 27 तारखेक दहीहंडी फोडून जाता. ह्या कार्यावळीक वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर खासा हजर आशिल्ले. तांणी ह्या सप्तका निमतान आपले मनोगत उक्तायले. श्रावण महिना आयलो ही आमची खरी संस्कृती गोंयकारांची आमकां दिसून येता. आणि हो श्रावण म्हयन्यांत विविध सण संबंद गोंयांत देवदेवतांच्या देवळांनी साजरे करतात. पूण घराघरांत लोक हे सण साजरे करतात. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे अंदूर महाल. ज्या अंदूर महालात साक्षात देवस्थान आसा, ह्या देवस्थानांनी विविध कार्यक्रम आणि ही 1-2 वर्सांची परंपरा ना जाल्यार मोर दॅन 100 वर्सांची परंपरा जवळजवळ महालक्ष्मी नागेश ह्या संस्थानात साधारण 450 वर्सां जावन गेली. श्री नागेशी संस्थानाचे अध्यक्ष दामोदर भाटकर हांणी या सप्तकाविशीं अदीक म्हायती दिली. आज आमचे नागेश महारुद्र संस्थानान 72वो सार्वजनिक भजनी सप्ताहाचो 12 वाजता प्रारंभ जाला. आज नागेश महारुद्र परिसरात एक आनंदमय वातावरणाचो हो पयलो दीस. अशे 7 दीस एक गजबजून प्रचंड लोकांची गर्दी, भाविकांची गर्दी अशें करून लोक नागेश महारुद्राचें दर्शन तशेंच सप्ताक सहभागी जातले. आनी 7य दीस एक कशे वतले हे लोकांक कांयच खबर ना. आनी ह्या परिसरान एक जो आनंदमय वातावरण सुरू जाता पळय ते 7 दीस जाले जाल्यार तांकां दिसना की काबार जाता कशें. तांकां दिसता की अशेंच परत परत हे 7 दीस येवचे. खबरापत्रांत आता घेऊया एक ल्हानसो विसो. मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की. महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार. ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ. तो सुनिए इस महीने 25 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर. आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं. इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या फिर नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं. तो याद रखें, रविवार 25 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात. बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर. डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर. विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेले खबरो. गोंय रानां महामंडळ आनी गोंय पर्यटन खात्यान दूधसागर ट्रेकिंगाचे बुकींग करपा खातीर काल सावन एक वेबसायट चालीक लायली. www.dudhsagartrekking.com अशें ह्या संकेतथळाचें नांव आसा. ह्या संकेतथळाचो शुभारंभ गोंय रानां महामंडळाचे अध्यक्ष आनी आमदार डॉ. देविया राणे हांचे हस्तुकीं जालो. पर्यटक तशेंच ट्रेकिंग मोग्यांनी ह्या संकेतस्थळा वरवीं तांच्या ट्रेकिंगाचे बुकींग करचे अशें गोंय पर्यटन महामंडळाचे अध्यक्ष गणेश गांवकार हांणी ह्या वेळार कळीत केलें. सरकारान चालीक लायल्या ह्या संकेतथळा वरवीं दूधसागराचेर ट्रेकिंगाक येवपी लोकांक पर्यटन खातें प्रशिक्षीत गायड्स दितले. ट्रेकिंगा खातीर दर एकल्याक ₹527 शुल्क दिवचे पडटले अशें गणेश गांवकार हांणी सांगलें. खासगी अस्थापनात काम करपी आणि सरकारी नोकरी सोदपी खंयच्याय मनशान अणभव सयत प्रादेशीक रोजगार विनिमय केंद्रात आपले नाव नोंद करचे पडटले. हातूंतल्यान गोंय सरकाराक भौशीक क्षेत्र किंवा सरकारी क्षेत्रांतल्या अधिसूचित
केल्ल्या रिक्त पदां आड तांची नांवां सुचोवपाक मेळटली. राज्यांतल्या सगळ्या आस्थापनांक नेमान तात्पुरत्या कंत्राटी एप्रेंटीस वा प्रशिक्षीत तत्वाचेर आशिल्ल्या कर्मचाऱ्यांक अणभव प्रमाणपत्र दिवपाचे निर्देश गोंय सरकारान दिल्या. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी गोंयच्या राज्यस्तरीय बँकांच्या समितीचे बसकेंत वांटो घेतलो. ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें, गोंयची अर्थीक मळार नेटान उदरगत जायत आसा. बँकांनी जर निर्गत करपी उद्देग धंद्याक सढळ हातांनी मदत केली जाल्यार गोंयच्या निर्गतीन बरी वाड जातली. तशेंच बँकांनी ग्रामीण उद्देग धंद्याकूय मजत करची, तशेंच विद्यार्थ्यांक शिक्षण घेवपाकूय मदत करची. Goa, with its rich cultural heritage and industrial potential, is well positioned to expand its footprint in the global market. However, for this potential to be fully realized, we need to significantly enhance our focus on export credit. I call upon the banking sector to provide the tailored financial products and support to the exporters, particularly in the small and medium enterpreneurs SME sectors. By doing so, and we can boost the Goa's export capabilities and diversify our economy and create a more job for our youth. आता पळोवया आयचे तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 32 सेल्सियस जाल्यार उणे तापमान 27 सेल्सियस इतलें नोंद जाला. खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो. देशातल्या दोतोर आणि भलायकी कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षे संदर्भात उपाय सुचोवपा खातीर सर्वोच्च न्यायालयान राष्ट्रीय कृती दळाची केल्या स्थापणूक. कृती दळाक 3 सप्तकां भितर अंतरीम अहवाल दिवपाचो दिला आदेश. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि मलेशियाचे प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम हांच्या मदीं जाली द्विपक्षीय भासाभास. पर्यटन, संस्कृती, डिजिटल तंत्रगिन्यान आदी विशयांचेर जाल्यो कबलाती. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां पोलंड आणि युक्रेनाच्या भेटेर वतले. 3 दिसां खातीर 45 वर्सां उपरांत भारतीय प्रधानमंत्री दितात पोलंडाक भेट. UPSC नोकर भरती संबंधात लॅटरल एंट्री विशीं दिल्ली जाहिरात रद्द करपाचो सरकारान दिलो आदेश. गोंय रानां महामंडळ आणि गोंय पर्यटन खात्यान दूधसागर ट्रेकिंगाचे बुकींग करपा खातीर काल सावन एक वेबसायट लायली चालीक. पणजी दूरदर्शन केंद्राचे खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेर पळोवंक शकता. ते खातीर आमचे फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. नमस्कार.